एक फोटो घेता आमी पयलीं सिस्टम रावतलो करून ला 1 2 3 4 हां गुरू गाड खवल्लो येलो येलो आनंद पयलीं फोटो घे तूं हय हांव घेता गुरू घेवन गुरू घेवन ओड घ्या ते समजा हे दिसल्या पुरो मनीस बरो सिस्टमान 5 जाण फुडें रावले गुरू भाई तुम्ही अशा राहा 5 जण तुम्ही ते पुढे राहा रावले सिस्टम आनंद फोटो घे सायडीक सर हांव घेता मागीर चला राव राव भाई भाई चला तू जाऊ नका असं वाटतं कोण उलयतले ब्रीफ कोण करता तुमी कितें केल्लें हांगा आम्ही कित्याक केल्लें म्हटल्यार काल एक आमी न्यूजपेपरार एक न्यूज वाचली की आमचो उजगांव वाठार हो फोंड्यान आसा ते वॉटर डिविजन पब्लीक वॉटर डिपार्टमेंटाचे वॉटर डिविजन हे वाळपय डायवर्ट केला म्हणून त्या लागून आमच्या गांवांत काल खळमळ बसली म्हणून आमी सगळे गांवचे लोक एक जावन पंचायतीक एक जाप विचारून येयले की तुमचे हे कित्याक केला गांवणो पयल्या सरपंचान आमकां रिप्लाय दिलें की आमकां आतां तें नोटिफिकेशन कांय येवंक ना प्लस तेणी सांगलें की तेंचो आमचो कन्सर्न एम एल ए आसा पळय तो एब्रोड आसा तो येतकीर आमी कितें तरी हेजेर विचार करतली तोडगो करतली म्हणून तुमकां हेजे पयलीं सांगलेलें हांगा ना आमकां कांय तेंच्यांनी इंटिमेशन बी कांय दिवंक नासलें तुमचे सर तुमी आतां बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसले फाटले तुमचें कितें रिएक्शन आसा हेच्या बद्दल ना हांव अजून बीजेपीन आहा बीजेपीचो एक्झिक्युटीव कमिटीन आहा आनी हांव बीजेपी सोडूना तशें न्हू तुम हांव एक नागरीक म्हणून येयला ओके तुमकां सांगून आसलें हेच्या पयलीं ना ना काल जेन्ना पेपरार जेन्ना न्यूज येयलो तेन्ना आमी सगळे एकामेकाक फोन करून सगळे फोन करूंक लागले आनी की अशें अशें जालां आमकां समज वाळपय वयचें पडलें जाल्यार कितलो त्रास जातलो कारण आमकां फोंड्या आहा 10 किलोमिटर आनी वाळपय वयता जाल्यार 24 किलोमिटर एक आतां समज 1 तारखेक ऑर्डर जाल्या हे जो आमचो वॉटर डिपार्टमेंटाचो जो स्टाफ आहा हांकां वाळपय येयल्या एक एक करून आमचे सगळेच ऑफिस थंय आले जाल्यार आमची परिस्थिती तर उजगांवकाराची कितें जातली की वाळपय इतल्या पयस वचोन आमची कांयच कामां जावची ना एक एक दीस फुकट वयतलो ह्या लागून आमी काल कितें केलें हो न्यूज येतकूर सगळे काल उजगांवकार म्हणून आमी जमले तितूंतले आमी 5 प्रतिनिधी म्हणून आमी काल आमी सगळ्यांची निवड जाली तितून हांव एक स्वता आहा मागीर नरेश नायक आहा चंद्रकांत नायक आहा रोहन नायक आहा आनी गुरदास गाड तेंच्यांनी वचोन म्हणजे पंचायती कडेन कितें तरी इन्फॉर्मेशन आसतलें ह्या हितूर आमी हितूर गेले पंचायतीन गेले आनी काल आमच्या एका वरिश्ठान फोन करून म्हणजे म्हाकाय फोन केल्लो आनी सांगलेलें की सगळें निभावलां आमी तें सगळें फाटीं घेता म्हणून त्या लागून आमच्या अध्यक्षा कडेन सुद्दां उलयलो बीजेपीच्यान तेणी सांगलें की बाबा हें सगळें आमच्या लक्षांत पावलां आमी फाटीं घेता तेन्ना आमी पंचायतीक विचारूं जाय न्हू बाबा कितें जालां म्हणून आमी आतां सरपंचाक वचून विचारलें सरपंच सुद्दां आमकां फॉर आसा तेंचें एक रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतलेलें आहा की हें सगळें हांगा जावचें न्हू म्हणजे वाळपय वयचें न्हू आमच्या फोंड्यांत उरचें एजीटीत उरचें हें सुद्दां पंचायतीनी आतां एश्युरन्स केला कोणी सरपंचान की जो मिनिस्टर आहा वो भायर आसा तो येतकूर आमी हें सगळें क्लियर करता आनी आमकां कितें तें कळयता म्हणून सांगलां त्या प्रमाणे फुडलीं जें आमचें कितें आहा तें आमी क्लियर करतले आमी खंयचेच परिस्थितीन फुडें जावंक दिवचें ना इतलें तांकां ठाम सांगून येयलां आनी सगळें पंचायत मंडळूय आमच्या वटेन आसा अशें तिणी सांगलां आतां ही जाणटी बी लोक आसा पळय आमी एक समज भुरगे आतां यंग आसा खंय वचूं शकता तेंचे धमकी कितें आसा ताकाच लागून आमी बोवाळ केला न्हू आनी पळय सगळ्यां कडेन गाडयो ना सारकें कोणाक सगळ्यां कडेन गाडयो ना वाळपय वयता जाल्यार सामकी स्पेशल गाडी जाय पडली बस ही सारक्यो ना तेवटेन हेच्यो फोंड्या म्हणटा विची कितल्यो बशी आहा कोणाच्यो कोणीय वचोंक शकता जाणटो वचोंक शकता कोणीय वचोंक शकता हो विचार सगळो करून हे ती कल्पना केली न्हू इमेजीन केलेलें हें शक्य ना आमी वाळपय वचप आमकां उजगांवूच रावचें पडटा उजगांव टू फोंडा कंटिन्युअस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा आनी दुसरें म्हणटा तें वाळपय जर वयतलो जाल्यार उजगांवच्यान जर वाळपय वयतलो जाल्यार अर्द वरान एक बस आसा मागीर जाणटे बसूच ना आतां ना लॉकडावनाक पण हे जे जाणटे आसा जेचे कडेन गाडी आसा तो 2 व्हिलर सुद्दां 30 किलोमिटर उजगांवच्यान वाळपय 30 किलोमिटर जाता आनी आमकां आतां उजगांवच्यान फोंडा जर वचत जाल्यार 10 किलोमिटर जाता पण एक्चुअली ह्या डिपार्टमेंटानून कन्सर्न डिपार्टमेंटान कन्सर्न मनशान जें कितें केलां पळय न्हू तेणें पयलीं विचार करपाक जाय की उजगांवान ज्यो पयलीं पसून ज्यो प्रॉब्लम जे आसा उदक नासता
ते पयलीं सॉल्व करा न्हू. ह्यो राटावळी करच्या पयलीं त्यो पयलीं ह्यो ऑर्डरी तेंचे रोखडे जाता. पण उदकाचेर जर आमी कंप्लेंट दी जाल्यार ती बेगीन जायना. 7-7, 8-8 म्हयने आतां 2-2.5 वर्सां जाली लायटीचो तो असो प्रॉब्लम आसा. एकदां लायट गेली जाल्यार 2-2 वरां 3-3 वरां येत ना. रातची जर गेली जाल्यार परत कंटिन्यू तशी फक्त सकाळीं येयली जाल्यार हो कंटिन्यू प्रॉब्लम चालूच आसा. रस्तो एक आतां खणून दवरलेलो आसा ते 6 म्हयने जाले काम करून अजून ते तशेंच आसा. काल एक एक्सिडेंट जाला, खांजेचो भुरगो मोडोन तेगेल्या कमर सुद्दां मोडला. मागीर हें कोणी करपाचें? हें कन्सर्न डिपार्टमेंटान पयलीं तें करपाक जाय न्हू. जे गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो पयलीं कांयच ना. ह्यो डायरेक्ट ऑर्डरी हांगा ट्रान्सफर आनी थंय ट्रान्सफर. हें कितें? आनी जे ट्रान्सफरीत जे भुरगे केल्या तांकां थंय साकून अशें कळ्ळां की तांकां बिचोले व्हरचें पडटा म्हणून. बिचोलेच्यान आमकां कनेक्शन म्हणजे कितलें पळय बिचोले वाळपय हांगा म्हणजे 2 दीस त्या हेजे जो कोण प्लंबर आहा कोण आहा तेजो सगळें वाया सगळें. आणि दुसरें टोटल कितले कामगार? हां कितले ते एक्झॅक्ट खबर ना पण जितले 8 काय 10 कितले केल्या. दुसरी म्हणजे हांगासरली जी आबादी आहा ती 15,000च्या वयर आसा फक्त ह्या पंचायतीची. हांगा वोटर आहा 12-13,000 वोटर जाले. इतली मोठी आबादी समज तुमी तर आतां सगळी वाळपय व्हरोंक सोदता जावं तुमच्या हितूर आहा जाल्यार हें सगळें चुकीचें आहा आनी हें आमी केन्ना उजगांवकार म्हणून आमी जावंक दिवचें ना. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आतां ऑनलायन सगळें जालां पळय वाळपय त्या सारकें लागीं म्हणजे वाळपय सारकें डेवलपमेंट जावना. हांव तेजेर कांय टिका करना पूण एक आमकां झेरॉक्स मारची पडली कितें ऑनलायन थंय रेंज नासता कितें गोवोरमेंट आतां सगळें ऑनलायन पूण हें जायना जाल्यार आमकां दीस भर थंय रावचो पडटलें. त्या लागून आमी गोवोरमेंटाक हें करता की आमकां रस्त्यार येवचें पडलें जाता फाल्यां म्हटल्यार आमी हेका कशें तेका प्युअरली ओपोज करतले आनी आमच्या MLAकूय सांगूंक शकता की तूं म्हणजे हे इलेक्शन लागीं पावला तुमी वयता थंय लोकांक त्रासान घातले पळय. मरिना प्रोजेक्ट केलो थंय हें केलें मोल्या ट्रान्समिशन मागीर डबल ट्रॅकिंग मागीर गुळेले IIT तुमी सगळे म्हणजे जनतेक इतलो त्रास करूंक सोदता की तुमकां आतां जनता 2022 इलेक्शनांतले तेन्ना दाखयतली तुमकां आतांच वॉर्न करता हांव कितें आसा पळय ती ऑर्डर बेगीनच्या बेगीन तुमी रिवॉक करा. थँक्यू.